जेजूच्या काळजाचो तिर्स बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोल्या आणि नेंटवायच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग कोतावीन काळजांक ख्वार मरीच्या जा तू आमचें तारण बोल्या नेंटुयेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कोतावीन काळजा ग्वान मरीच्या जा तू आमचे तारण बोल्या आणि नेंटवायच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग कोतावीन काळजांक ख्वार मरीच्या जा तू आमचें तारण बोले आनी नेंटुयेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कोतावीन काळजा ग्वान मरीच्या जा तू आमचे तारण बोल्या आणि नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जा जेजूच्या तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग तुलाबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग कोतावीन काळजांक ख्वार मरीच्या जा तू आमचें तारण पवित्र काळजा जेजूच्या चुचुरे आमचे कोण कोतावीन काळजा मरीच्या विनोदी कोर आमचे पासून पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गायन घेऊया T10 पेज नंबर 206 T10. Aizz ami porop kortam, monon szontos síkálcán, szorvesz para
चिर्या देवातीन वाचता आमची काळजा मुरगोटा चिर्या देवातीन वाचता निष्कोळुंती सोमोनी आका विंतीची येली देवाच्या जीवान बोलली देवाच्या मोगान लासली आमची काळजा मुरगोटा चिर्या देवातीन वाचता आमची काळजा मुरगोटा चिर्या देवातीन वाचता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जेसू तुमकांय करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी खरीत भाशेन भेटयता कोतावीन आंकवार मरेच्या काळजाक सगळी आमची मागणी आमी आंकवार मरे उदेशी देवाक उबारुया. आयचे दिसांव देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता जो सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरें दिसांव भेटयता देवाक दिनवासून वेलिना कोस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची हेर सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. कालच्या दिसाक मारियो मिनेझीस हो कोंकणी पालकाचो बरोवपी आनी डायरेक्टर सोंपून गेला ताकाय आमच्या मागण्यान दवरुया आनी कोंकणी पालका पासतूय मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कोतावीन कारसा मारयेच्या विनोती कोर आमचे पासून हे आमचें प्रार्थन बाबा भयणीनो मारयेचें काळीज दुसऱ्याचे सेवेन भरलेलें आनी देवाच्या आज्ञाक सदांच तयार आसलेलें. आमकां असलें काळीज देवाच्या आज्ञाक सदांच आमी तयार रावंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी सदांच आजी जावंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागूंक घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागून सदांच आंकवार मरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुबेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बागयून भोव बागयोंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोश्तांव. ह्या मोगाड आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायेस प्रवराच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सगळे राष्ट्रां मदें ताजें कुळां नावाडें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें ताजी संसद सर्वेस्पूर आशिर्वाद पडलेली संसद अशें तांकां पळयतलीं मानाय करतलीं. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो वतमो देवा सवें संतोशान भरला.
फुलाच्या जेल्यान नेटवलेले एका नवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिवलायलेले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोनाची आंगोस्त्रांनी आनी प्रनीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बी किल्लून वयर सरोशें कोत्ता, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रान नदरे मुखार प्रनीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी कोत्तलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. परतून म्हणया, सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनांक हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हाका सरवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनां मदें पूण अस्कोतकांक बोल वाडलें. पोटभर जेवतलीं तीं दिसवडो जोडूंक वेतात, पूण बुकेन मुततलीं तीं आनीक वावराक वचना. वांजडी बायल 7 पाटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांक आवय आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुलेंतलो उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा आनी कुंवऱ्यां मदें ताका बसयता. मानाचें आसोसन ताका नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy. नोमान मारये कुरपेन बोललेली. सर्वेस्पर देव तुजें सवें सोदवी गे तूं वस्तुऱ्यां मदें. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, Soy सर्वेस्पराक, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांची परबेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी परबेच्या दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली
आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज आमी कालच्या दिसाक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आमी परब समोरून जाल्यार तेच भाशेन आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां म्हणटा, आंकवार मरेचे निश्कोडूंक काडीज हाचो आमकां उगडास करता. मारयेन आपल्या काळजान सगळें बाळगून दवरलें, गुंतून दवरलें. जितली तिणें देवा कडची जाणवाय घेतली, जें कितें आपल्या जिवितांत सडवणीच्या इतिहासान घडलें तें ओगेपणान आपल्या काळजान तिणें बाळगून सांबाळलें. आनी बरे तरेन देवाची आज्ञा आपल्या जिवितांत तिणें पाडली. हाका लागून आयचो जबाब गीत आमी काय बरो म्हणला, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काडीस म्हजें. कित्याक? मारयेचें काडीस सदांच देवाच्या उल्याक राज्य आसलें. जेन्ना गाब्रिएल देवदूत तिचे सवें आयलो तेन्ना तिका समजलें ना कितें तो सांगूंक सोदता. पूण जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका हिस्कुटावन सांगलें, तूं देवाची आवय जावची आसा, सगली खालतीकायेन ही देवाची येवजण तिणें मानून घेतली. इतलेंच न्हय, मारिया आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी करूंक राजी आसली. जेन्ना बाबा भयणीनो लग्नाच्या वस्र्यांत सोरो सोंपलो तेन्ना आपल्या पुतान आपल्याक विचार केलो, अस्तोरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडना? पूण ती जाणा आसली देवाची येवजणी की हांवें त्या वेळार उलोवंक जाय आनी तो सांगता तितलें करात म्हूण तिणें फरमायलें. तेन्ना पुतान आवयचें उतर मोडलें ना, कित्याक तो जाणा आसलो देवाची आज्ञा करूंक ती आपल्याक मागता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, मारयेचें काडीस सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें. देवदूतान तिका घुमयलें, मावशी भयण तुजी गुरबीस आसा. 6व्या म्हयन्याचे 10वी तिच्या आदाराक ती गेली. इतलेंच न्हय, लग्नाच्या वस्र्यान तांणी विचारिनासतना तांकां ती पावली. जेन्ना शीस जेजू बरोबर घरांत भितर सरतात तेन्ना सगल्यांक तांचो परामोस करूंक सदांच राजी ती रावली. इतलेंच न्हय, जेजून दिल्लें कार्य पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमचेर तो तुमकां शारुती कसो हांव पाठयतलो, शिसां बरोबर एकवटान मागण्यांत ती आसली. हें जावन आसलें मारयेचें काडीस. मारिया सदांच आमकां देवाची भुरगीं करूंक सदांच हुस्क्यान भरलेलें तिचें काडीस. दर दिसाक दर घडयेक मारिया आमकां सैतानाच्या ताळण्यांतली निवारूंक वावुरता. इतलेंच न्हय, गांवांनी देसा देसांनी ही ओस्तोरी आमी म्हणटा निश्कोडूंक ओस्तोरी दिसती पडटा बाबा भयणो. आनी तिच्या दिसण्यांत सदांच तेर्साचें मागणें करचें म्हणून ती प्रार्थना मागता. देवचाराचेर आड झुजात, प्रार्थना करात, मागण्यांत ती रावात आनी म्हज्या पुताची सडवणींत तुमी भागीदार जातल्यात. ही तिचें मागणें. आमी सदांच तिचें मागणें आयकून तेर्साचें मागणें करता. कित्याक करतांक जाय? तातूंत सडवणीची भासावणी आमकां आसात. तातूंत जेजू आमकां सगळ्या वायटांतलो निवारता म्हूण मारिया सदांच आमकां बाबा भयणीनो आश्वासन दिता. हीच जावन आसा जें काडीस मनशाच्या मोगा खातीर लासता. ती दिसपोटी आमकां ताळणेंत पडोना जावंक सुर्गीचीं दारां बंद जातात तेन्ना किरीत भाशेन त्याच बापा लागीं आपल्या पुता लागीं विनवती करून दुसरीं जनेलां आमकां उगडूंक तयार आसा. आज बाबा भयणीनो आमी पळयता देव मंदिरांत जेजू बाबा भयणीनो सदांचे परी 12 वर्सांचो म्हणजे जाणवाय येता तेन्ना ताका भेट करूंक ती व्हरतात आनी जुदेवांचे परंपरा प्रमाणे थंय ताका भेट करतात. पूण जेजू थंय आसता, आपूण फाटीं रावता आनी भासाभास करूंक लागता. आनी जेन्ना मारिया ताका विचारता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें, जाल्यार जेजू
तिका जबाब दिता, तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. आनी भाव भयणी ही उतरां बाळगून दवरता, परतून आपल्याक जबाब दिता म्हूण ताका शिडकायना, ताका ती तापयना, पूण ती जाणो आसता म्हजो पूत देवाची आज्ञा करूंक आयल्या. म्हजे पुताक हे संवसारान जाय तो दुमाडो सुस्त आसा, कित्याक सिमेओ तिका सुनूत करूंक वेता तेन्ना सांगता, एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास विणटली. भाव भयणीनो, ह्या कोश्टांक ती राजी जाता, ह्या कोश्टां खातीर ती सदांच आपल्या जिवितांत तयार आसता. आज हीच मारिया आमचे लागीं विनवती करता, म्हज्या पुताचें आयकात, तुमचें जिवीत तुमी किरीत भाशेन ताका मानता ते भाशेन जियात, पातोक सोडात आनी म्हज्या पुताचे सोडवणेच्या इतिहासान हांव भागीदार जालें तेच भाशेन तुमी दिसपोटी ह्या सोडवणेंत भागीदार जावंक आनी उदीक सर्गीचें राज हाडूंक तुमी वावरात. हेच हुस्को आमचे निश्कोडूंक काळजाचे. मारयेन आपल्या जिवितान हें केलें, आमकांय ती करूंक उलो मारता. तरी परबी दिसाक खिरीत भाशेन मारयेच्या काळजा सारकी आमकांय काळीज ती सेवे चाकरेचें हुस्क्यान भरलेलें आनी देवाची आज्ञा पाळटलें. हेंच आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उठोन आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला, जबाब सांगली जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर दिले जिवीत, ताच्या उतराक बांदून हाडून हेच पेटोवणी जेजू वरवीं आत्म्याचे पोर आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भयणी, म्हशें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोनवाड्या बापा बागयूं तांकवार मारये, देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दया दिसकाल आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानव शिकोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुझे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण मोडकून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयूंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, चोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोनीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोगांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका आसय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका आसय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोर गोठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपोर झरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची ही विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मेळी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालन तुजी खुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू मोगला जेजू तू भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये बापा घोटसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा पाग्यूंत आंकवार मरीच देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसवण दिलाय ह्या पोसवण्याच्या गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाडूंक स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तोय आसाव हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन फाल्यां सदांचे पुरी 3 मिसां पयलें मीस 6:30 दुसरें मीस 8 वाजता तिसरें मीस दोतोनीचें 9:30 वाजता आज सांजे इंग्लीश भाशेन मीस आनी दाबोली कॉपेलांत 16:30 कोंकणी भाशेन मीस सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया T19 पेज नंबर 211 T19 चवथो श्लोक बापाच्या कामाक आपले मन लावून तुजो पूत जेजू चेर जाल्याक रावून तुका दूख दितलो तू कबूल आसाय हांव देवाची चाको तुवें सांगलाय तशें म्हजें